म्हादय न्हंयच्या उदकावेल्यान गोंय आनी कर्नाटक सरकारा मदीं झगडी चालू आसली. 14 तारखेक हरीत लावादान उदक वाडपाचेर निकाल दिला. हरीत लावादान दिल्लो निकाल गोंयच्या विरोधान आसा. सरकारान निकालाच्या विरोधान सर्वोच्च न्यायालयान अर्ज करचो अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या. But after spending in crores of rupees by this government on this particular Madai issue, what is the achievement our Goan people and Goa government? जेन्ना आमी इतले पयशे खर्च करून एक केस लढटा, आमचे अचिवमेंट जे आमी दोळे समोर दवरून म्हणजे लढटाले, आज अचिवमेंट आमी अचीव करूं शकलेच ना. आणि हे सगळे आसूनय म्हाका अजब दिसता, गोंयकार आमी इतले सुशिक्षीत आसात, एज्युकेशन वायज इन द होल अवर कंट्री वी आर स्टँडींग सेकंड. इतले आसूनय अशा गोंयकारांक आमचो सरकार पिशे समजता काय कितें? विक्ट्री, कसली विक्ट्री? फाटल्या एक 15 वर्सां पयलीं वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट समज केलो, आज परिस्थिती कितें आहा? रिलेटिव टू दॅट पर्टिक्युलर एरिया ते 30 MLD ट्रिटमेंट प्लांट आसून उदकाची शॉर्टेज जाता. आनी इतले आसतना गोंयचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी वाडटलें बी तें. पण जो डिमांड इन फ्युचर आसतलो, हो डिमांड इफ यू टेकन इन टू कन्सिडरेशन, आमी हे जे कितें आज केलां आनी एक्सेप्ट जे केलां, मान्य जे केलां, हे निव्वळ गोंयकारांची फसवणूक आहा. आणि इतले आसूनय हे सिलेब्रेशन म्हणटात, विक्ट्री सिलेब्रेशन म्हणटात पळय, ही म्हाका दिसता ह्या गोष्टीचो, ह्या सरकाराचो आणि ह्या मंत्र्यांचो निशेध करपाची गरज आसा. कारण अशें दाखोवन दिता हे सरकार आनी म्हणजे सरकारांतले सगळे मिनिस्टर जे प्रामुख्यान विक्ट्री विक्ट्री अशें म्हणटात, हांकां ह्या गोंयच्या जनतेचें कितेंच पडलेलें ना. आनी हेंच्यांनी फुडले जनरेशन जे येतले आनी रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर ऑफ दीस पर्टिक्युलर स्टेट ऑफ पीपल ऑफ दीस गोवा स्टेट, तांच्यांनी म्हाका दिसता विचारच केलो ना. आनी विचार जर केल्लो जाल्यार ह्या गोश्टीची आमी म्हणटा तशी विक्ट्री सेलेब्रेट करचे नासले, तोंडासून शब्दय काडचे नासले. हाच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान वचचें, सुप्रीम कोर्टान वचचें आणि योग्य तो न्याय ज्या पद्धतीन गोंयच्या जनतेक जाय, गोंयच्या सरकाराक न्हू आनी सरकारांतल्या मिनिस्टरांक न्हू, गोंयच्या जनतेक जो जाय, गोंयच्या जनतेक आमी फ्युचर जनरेशन त्यांचे कन्सिडर करून हांच्यांनी अपील करपाची गरज आसा. हे फॉल्स क्लेम्स सरकार करता ते कित्याक करता? वी आर कन्सर्न्ड अबाउट. आता म्हाका एक सांग, लवादा कडेन गोंय सरकार गेलें, गोंय राज्य लवादा कडेन गेलें, गोंय राज्याचें मागणें कितें आशिल्लें? हे सगळें कर्नाटकाक दी म्हणून. सो हे सगळें लवादान कर्नाटकाक दिलें. सो विक्ट्री कशी जाली? सिंपल. गोंय सरकारान जे लवादा कडेन वचून सांगणें केल्लें, तातूंत भितर कितें सांगिल्लें की आमकां ह्यो गोश्टी आमचे कडल्यान व्हरच्यो न्हय. लवादान कर्नाटकाक ह्यो गोश्टी दिल्यो एज पर द फिगर्स म्हणला त्या प्रमाणे, पूण ग्रांट केल्यो इन दॅट टर्म्स ऑफ द अवॉर्ड. सो हाऊ डज इट बिकम विक्ट्री फॉर गोवा? बेरेस्तारा पणजेन आदवोगाद यतीश नायक आनी मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन पत्रकार परिशद घेतली. तांचें म्हणणें आसा की निकाल कर्नाटक सरकाराच्या हेतान आसा. तांणी उदक मागिल्लें तें तांकां दिवपाचो निकाल हरीत लावादानान दिला. सांगपाचें म्हणल्यार जस्टीस JM पंचाल हांच्या अध्यक्षते खाली जो हो म्हादय वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रायब्युनल आशिल्लो आनी ताजो अवॉर्ड जो प्रोनावन्स जाला, ताज्या अंतर्गत कर्नाटका हॅज बीन अलाउड टू युटिलायज अ टोटल ऑफ 13.4 TMC feet of water. This includes 2.18 TMC feet of Madai water at proposed Bandura Dam
and 1.72 TMC feet of water at proposed Khalsa Dam, which cumulatively works out to 3.90 TMC feet of water. कर्नाटकाचो डिमांड आशिल्लो 7.56 TMC, तांकां मेळ्ळा 3.90 TMC. Apart from this, Karnataka has been permitted to utilize 8.02 TMC feet of water for Mahadehi hydroelectric project. Apart from this, and by virtue of this verdict, the award, Karnataka will get 1.5 TMC feet of water for in-basin use. म्हणजे कर्नाटकाचो जो डिमांड आशिल्लो 36.5 TMC ऑफ वॉटर, तातूंतले तांकां 13.42 TMC फीट ऑफ वॉटर अलाव जाल्लें आसा. मात गोंय सरकार जलस्रोत मंत्री आणि गोंयकारांची मागणी आसली की कर्नाटकाक उदकाचो थेंब सुद्दां दिवपाचो ना अशें यतीश म्हणटा. तांचो जो डिमांड आशिल्लो तो आमी ओपोज केल्लो. म्हादई लवादांत आमी ओपोज केल्लो. तुमकां याद आसतलें, जलस्रोत मंत्रीन सांगिल्लें एक थेंबो दिवचे ना. याद आसा जाल्यार नकळो. सो तांणी जे मागिल्ले कर्नाटकान डिमांड केल्ले ते गोंय सरकारान तेन्ना मंत्र्यान सांगिल्लें आमी एक सुद्दां थेंबो दिवचे ना, आमची केस इतली घट आसा, हें आसा तें आसा. पूण आमकां आतां दिसून येता की 36.5 TMCचो तांचो डिमांड आशिल्लो, तातूंतले तांकां 13.42 TMC फीट अलाव केल्ले आसा. गोंयचो डिमांड आशिल्लो 122 TMC फीट ऑफ वॉटर. जो हो गोंयचो डिमांड आशिल्लो, एज अगेन्स्ट दीस ट्रिब्युनल हॅज सेड that Goa will get 24 TMC feet of water. लावादाचो निर्णय गोंयच्या विरोधान आसून सुद्दां गोंय सरकारांतले मंत्री आनी घटक पक्ष निकालाचें समर्थन करतना गोंयचो विजय जाला म्हूण वचत तेणी प्रसिद्धी घेतली अशें यतीश नायकान म्हटलां. तशेंच 2711 पानाचो निवाडो कांय मिनटांनीच मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी हेर मंत्र्यांनी वाचून एक पराक्रमच केला असो टोमणो मारतनाच 2000 पानाचो निवाडो कसो वाचून सोंपयलो असोय प्रश्न यतीशान केला. वर्डिक्ट 4 वरांचेर सांजचें कळयलें गेलें, पूण इमिजिएटली सरकारान चीफ मिनिस्टरान ट्वीट केली 12 वॉल्युमांचे अवॉर्ड, 2711 पानाचो अवॉर्ड केन्ना वाचलो आनी केन्ना ताजेर तांणी विश्लेशण केलें हें खबर ना. पूण 14 तारखेक 4 वरांचेर जेन्ना हें अवॉर्ड आउट जालें, विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ मिनिट्स सरकारान, म्हणजे आमचो हो मुख्यमंत्री आहा ताणें खंय गेला थंयच्यान ट्वीट धाडली विक्ट्री म्हणून. ताणें जशें म्हणलें, ताजो जलस्रोत मंत्री जो गोंयांत आसा ताणें सांगलें ही विक्ट्री. ताजो गोवा फॉरवर्ड तो हो आसा सरदेसाय विजय, ताणें सांगलें विक्ट्री. जस्टीस इज डन. सरकारांतले कितल्याशाच घटकांनी सांगलें जस्टीस इज डन. 14 तारखेक 4 वरांचेर अवॉर्ड आउट जालो आनी विदीन अ मॅटर ऑफ विदीन हाफ एन आवर जस्टीस इज डन. आनी कितें केन्ना वाचलें कितें कोणाक खबर. पूण 12 वॉल्युमांचो 2711 पानाचो वो अवॉर्ड वाचतकच गोंयांक वरी जावपा सारकी गोश्ट आसा.
हे जे क्लेम्स करताले, विक्ट्री क्लेम्स करताले चीफ मिनिस्टर आनी ताचे घटक सरकारांतले, हे विक्ट्री क्लेम्स खंयच्या आधाराचेर करतात हे अजाप दिसता, आश्चर्य दिसता. बिगर सरकारी संस्था आणि पर्यावरण मोगिनी सुद्धा लावादाच्या निकालाचेर गोंया विरोधान आसा अशें म्हणटात. मात सरकार विजय साजरो करता अशें यतीश म्हणटा. आमचे जे गोंयांत NGO आसा, जे थोडे इंडिविज्युअल्स आसात जांणी ह्या सब्जेक्टाचेर भयंकर अभ्यास केला, तांणी आपले अभ्यासांतल्यान जें कितें तांकां ओपिनियन आसा तोय तांणी मांडला लोकां समोर. आनी तांणी तो ओपिनियन मांडटा आसतना अशें म्हणलां की दीस वर्डिक्ट इज नॉट समथींग फॉर गोवा टू सेलिब्रेट. गोवा सरकार हॅज फेल्ड टू प्रोटेक्ट स्टेट्स इंटरेस्ट. And here we are just going by what the award has to say, and we are just going by even what these NGOs and people who are learned in this field had to say. And हे अशें आसतना in these facts and circumstances and observations, chief minister म्हणटा विक्ट्री, वॉटर रिसोर्स मंत्री म्हणटा विक्ट्री. अरे 14 तारखेक अवॉर्ड आयलो 4 तुम्ही 4.5 म्हणसर 2711 पानां वाचली आनी विक्ट्री. अरे पळया मरे कितें आसा तें. गोंयचें भवितव्य हाजेर अवलंबून आसा, गोंयचें अस्तित्व हाजेर अवलंबून आसा. आनी अशें आसतना तुमी हो विशय सिरियसली घेवपा जाय. गोंय सरकार आणि जलस्रोत खात्याचेर लावादानान निरीक्षण करताना म्हटला की राज्य सरकार आणि संबंधित खाते सारकी परिस्थिती मांडपाक अपेशी थारला अशें नायक म्हणटा. आनी एक गोष्ट आसा जी इम्पॉर्टंट आसा की हे अवॉर्ड जे प्रोनाउन्स जाल्ले आसा तातूंत स्टेट गव्हर्मेंटाचेर थोडी ऑब्जर्वेशनां केल्लीं आसा. दे आर सिरियस ऑब्जर्वेशन्स. They are failures of the state government. They are failures of the water resource department. This is serious. आणि म्हणून गोंय सरकारान ह्यो विक्ट्री क्लेम्स ज्यो चल्ल्या, आमकां गोंयची चिंता आसा आनी दर गोंयकाराक गोंयची चिंता आसा. तो गोंयकार मागीर प्रेसाचो वांगडी आसूं, आमच्या पक्षाचो वांगडी आसूं, नाल्यार आनी कोणी आसूं, सर्वसामान्य मनीस आसूं, ताका गोंयची चिंता आसा.